अर्ज संस्थेन गोय पुलीस, दैनिक गोमंतक आणि गोय राज्य विधी सेवा प्राधिकरणान हांच्या जोड पालवान वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन ही कार्यावळ घडोवन हाडली। हे निमतान ह्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर रील सर्तूय दवरिल्ली। गोय मुक्त जावच्या पयलीं शिंदळकी वेवसाय हो फक्त बायणां सारकिल्या वाठारांत चलतालो, मात पर्यटन आनी कॅसिनो खातीर आतां तो सगळे कडेन पातळ्ळा। पणजे सारकिल्या शारांत 150 परस चड आसात, थंय नेमकें कितें चलता हें कोणाक खबर ना। स्पातल्या चलयांक एका स्पातल्यान दुसऱ्या स्पाक व्हरतात खंय। वाडपी स्पा ही गोंयच्या आंगार जाल्ली खरूज आनी ती आमी पोसतात अशी खंत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायली। एका तेंपार जेन्ना गोंय मुक्त जावचे पयलीं बायणां म्हणून एक वेश्यावस्ती आशिल्ली। वेश्या म्हळ्यार सामकें नांव सुद्दां घेना आमी, अपवित्र नांव। पूण फाटलीं 60-70 वर्सां थंय हे बायणां चलताले। भायल्यान सगळे जे बोटी येताल्यो ते सगळे बायणांत वताले। आज हे बायणां पणजे सारक्या शहरांत शिफ्ट जाला, सगळ्या शहरांनी बायणां शिफ्ट जाला आनी आमी ते कडेन आडनदर करतात, आमी ते पळयना, कारण आमकां दिसता अपवित्र। गोंयच्यो चलयो तातूंत ना आनी आमकां लागना। पण हे सगळें पळय टुरिजम म्हणून पळय आमी घडयलां न्ही, तें आमी घडयलां। सरकार म्हणटा आमी कांय करूं ना, आपोआप जालां। सरकार म्हणटा आमी टुरिजमाक वर्सा सणकणी 1 कोटी टुरिस्ट येतात, ते कितें करतात, खंय वतात ते? हांवें कांय अशीं विमानां पळयल्यात जी हैदराबादच्यान किंवा दिल्लीच्यान येतात, एकलो वळखीचो नासता। दिसाक जवळ 30 ते 40 विमानां गोंयांत देंवतात। हे सगळे लोक खंय वतात? कांय जाण तर डायरेक्ट कसिनो, आनी कसिनोचो बाय प्रॉडक्ट इज स्पा। थंय आनी पणजे 150 स्पा। गोंयच्या सगळ्या दर्यावेळेर जे टुरिजम चलता थंय आनी कांय हजारांनी स्पा, म्हणजे एका स्पान 5 ते 7 चलयो काम करतात। आनी पणजेन हांवें पळयलां एक वराक चलयो हांगा एका स्पांतल्यान दुसऱ्या स्पाक, दुसऱ्या स्पांतल्यान तिसऱ्या स्पाक, टॅक्सी तांकां भोंवडायत आसता। सो ही आमच्या गोंयच्या आंगार जाल्ली खरोज, ती आमी पोसतात।